मोर्चा मुरगांवचे तर्फे आयज आमी हो श्रावणधारा कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। आमी जाले 5 वर्सां जालीं आमी हो सतत हो प्रोग्राम करता आनी आमचे फाटल्यान मार्गदर्शक म्हणटा आमचे आमदार श्री संकल्प बामणकर यांचे आसता। सदीत आमी बायलां खातीर खूब म्हणटा ते वर्सभरान खुबशे प्रोग्राम आयोजीत करतात आनी आमी अशें केन्नाच जावना की इलेक्शन आसा इलेक्शन ना हे केन्ना आमी चिंतिना। आमी 2009 जे प्रोग्राम चालू केल्लेले ते एवरी इयर आमी प्रोग्राम करताय। तशें जावं ते हळदी कुकूम जावं महिला दिन जावं आतां श्रावणधारा जाले आमी 5 वर्सां कंटिन्यूस केल्लेले आसा आनी खुबशे बायलांची हे आसले रिक्वेस्ट आसले की आमकां स्पोर्ट्स डे जाय म्हणून। सो महिला दिनाच्या आदले दीस आमी स्पोर्ट्स डे बीन घेतात। अशें ह्या श्रावणधाराच्या निमतान आमी सगळ्या मुरगांवच्या बायलांक आपयतात, मान सन्मान दितात, तांकां हिरवी कांकणां घालून कपलाक लावन आनी ती हिरवी कांकणां जाणा की सौभाग्याचे देणे आसा। सो आमी सगळ्या जाणांक हांकां मान सन्मान दिवपाक हांगा आपयता मुरगांवच्या सगळ्या नारी। आनी तुमी जाणा सगळ्यान व्हडली शक्ती म्हणटा ती महिला शक्ती आसा आनी आयज ती आपली घर सांबाळटा तशी समाज तशी आमचो देश घडोवपाक सुद्दां महिलांचो खूब व्हडलो वांटो आसा। महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघात आज हो सुंदरसो श्रावणधाराचो आयोजन आमचे श्रद्धा भाभी आनी संकल्पभाई आमोणकरान हाणें आयोजीत केल्लो आसा। हांवें पळयलां मुरगांव मतदारसंघाचे महिला प्रभारी म्हणून काम करता आसतना जे पार्टीचे तांकां काम दिलें वता सदांच मुरगांव मतदारसंघाच्यो महिला पयल्यो आसतात। तांचे श्रद्धा भाभीचें एक टीम वर्क आसा आनी टीम वर्क काम करता आसतना ती शेवटच्या महिला पर्यंत वचून हें काम करतात। मुरगांव मतदारसंघ आयोजित श्रावणधारा सगळ्यांत पयली म्हणजे श्रावणाच्यो परबी आनी हांव खरेंच श्रद्धाताई आमोणकर आणि संकल्पजी आमोणकर हांचे दोगांचे अभिनंदन करता। कारण आमची भारतीय जनता पार्टीची एक सातत्यान सदांच हें आसता की इलेक्शन आयले की काम न्ही, आमी सातत्यान सदांच प्रत्येकाच्या कार्यक्रमात प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येक कार्यान पावत आसता। श्रावण मास हो म्हटल्यार एक श्रावण अशी हलकीशी धार येता आणि त्या धारेंतल्यान मनातली मरगळ भायर सरता आणि ह्या मरगळीतनं एक महिला मदीं एक चैतन्य आसता। आमी शास्त्रीय दृश्ट्या पळयलें जाल्यार पंचपक्वान्नां जी आमी खातात तिवूय बीन ह्या श्रावणांत जसो ऋतू बदलता त्या ऋतूनुसारूच आसता आमचे। आणि तोच हो महिलान म्हणजे जातून आतां आमचे मोदीजी म्हणटात की आमी एक हे घरगुती जेवण करप, घरगुती साज साजप आणि ह्या हातूंतल्यान नारी शक्तीक संघटीत करप हें संघटन हे आमची श्रद्धाताई आणि संकल्प बाब करत आसता। जनता महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघात आयोजित केल्ल्या ह्याच्या श्रावणधारा प्रोग्रामाक फर्स्ट म्हटल्यार संकल्पभाई आमोणकर तशें श्रद्धा दिदीचें खूब 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 अभिनंदन करपाक जाय। कित्याक हांव खुबशे तेंच्या प्रोग्रामाक येता आनी एवरी प्रोग्राम म्हटल्यार एवरी वर्सा जो जाता तो एवरी टायम डिफरंट आसता। म्हटल्यार म्हणटा की ह्या वर्सा समज ह्या लेवलार केलो तर तो लेवल कसो वाडोवप जाल्यार तो ह्या मतदारसंघान पळोवपाचो। आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट समज ह्या मतदारसंघान आसा जाल्यार नारीचो जो सपोर्ट आसा जो शक्ती आसा ती केन्नाच कमी जाल्लेली आमी पळोवंक ना। जो तेंचो आदार आसा जी सपोर्टर्स आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। हांव इतलेंच मागता की येता त्या काळान तांकां खूब प्रगती मेळची आनी प्रोग्राम करपा खातीर शक्ती मेळची आनी सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता आनी येता ते सण जितले आसा तेंचे शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।